सोन्याची स्तुती करिये तू जेरुसल्या, देवाक तुझ्या नावाढे सियोना. जय 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 पुताक दाविदाच्या. नावाड सोम्याक जेरुसल्या, नावाड देवाक तुझ्या. दारांच्यो किळी घट करून आशीर्वाद ताणे दिला. सौम्याची स्तुती करिये तू जेरुसल्या, देवाक तुझ्या नावाढे सियोना. जय 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 पुताक दाविदाच्या. दबाजीक पास्क परबेच्या स दिसांनी सोमी जेरुसल्या शारांत आयलो. तेन्ना ताका मेळूंक आयिल्लीं भुरगीं हातांत घेवन चुडेत्यो साळयो ताळयो आनी व्हडा ताळ्यान बोब मारून ती म्हणूंक लागलीं, उंच सर्गी जय जय, आमची दया करून आमचे मदें तूं आयलाय. जय जय तुका. दारवाट्यानो तुमचे माथें वयर उखलून धरात, पुर्विल्या दारवाट्यानो तुमची तोरणां उंच उबारात. महिमेवंत राजाक भितर घेयात. कोण तो महिमेवंत राजा? तो दळबरांचो सर्वेस्पर महिमेवंत राजा तो. उंच सर्गी जय जय, आमची दया करून आमचे मदें तूं आयलाय. जय जय तुका. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, पास्का फेस्ताक तयाराय जावन आनी तें आचरण करच्याक आज आमी भाग्यवंत हप्त्याक प्रवेश करता. आज रामाचो आयतार वा ताळयांचो आयतार. संप्रदाया प्रमाणे पुरुषां वर ताळयो घेवन जेजूची स्तुती गावन आमी इगर्जे भितर 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 सरता. पूण सद्या मिशांत आज आमी तसो नियाळ करतले. हो हप्तो आमी संभ्रमतना प्रत्येक जावन आज हो ताळयांचो आयतार संभ्रमतना आमकां एक विपर्यास दिसून येता. ताळयांच्या आयतारा दीस लोक जेजूक होजान्ना होजान्ना म्हणून ताची स्तुती करून ताच्या सांगाता वेता. पूण तसो लोक निमान्या शुक्रारा दीस कुर्साय ताका म्हणून ताका नेगार करता. आमची परिगती तशीच जायते फावटी आमच्या गरजेक त्या जेजू फाटल्यान आमी आसा, पूण आमी तृप्त आसतना ताका आमी इन्कार करता, नेगार करता. आमची मनाची स्थिती, आमच्या जिविताची स्थिती ह्या आमच्या मिसाच्या विधानांत, आमच्या रितीरिवाजांनी, प्रत्येक जावन लितुर्जेंत आमकां व्यक्त जाता. तरी ह्या मदें तो देव आमकां सदांच तयार करता, सदांच स्विकार करता. तें म्हणलें चिंताप आमकां संतोशाचें करता. जेजूचो पाशांव आमी आज नियाळ करता आसतना हेंच आमकां कळीत जाता. भगवंत हप्त्याक प्रवेश करता आसतना हो भगवंत हप्तो जायके आमच्या जिवितांत भगवंत जावं आनी जेजूच्या मरण आनी ताचें पुनर्जिवंतपण आचरण करूंक लागशिल्ली तयारी करच्या वखता आमचें जिवीत
त्या देवातय परिवर्तन करूंक आनी ताणें जोडून दिवचें तें शांत समाधान ती सोडवून आमची करूंक गरजेची कृपा आमी मागया. मिसाचें बलिदान फावत रितीन आमी आचरण करचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. सांगता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विसरून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बगेन सदांच अंकवार मेळीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकळूत को सोम्या काकळूत को क्रिस्ता काकळूत को क्रिस्ता काकळूत को सोमिया काकळूत को सोम्या काकळूत को. प्रार्थुया. सरपदवेदारा ससण्याच्या देवा, मनशा कुळाक कालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सुडवंदारान मनशा सैम घेवचें आनी कुर्साचें मरण सोंसचें म्हणून तुजी खुशी जाली. आमच्या जिणेंत ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुनो जिवंतपणांत वांटो मेळूंक कणवळायेन आमकां फावो कर. त्यास आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. म्हज्यो कपडाये करतल्यांत हांव म्हजें मुखामोळ हांवें गुवूंक ना, तरी हांव लजेक पडचना म्हूण हांव जाणा. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तकल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सरस्प्रा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजें कान जागृत करता. सरस्प्रा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरूंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजें काड वडतेल्यांक हांवें म्हजें पोलें दाखयलें. केन्ना आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सरस्पूर देव म्हज्या आदाराक येता. देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतर हें. देवा सोड उपकार. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयता ती म्हजी केळकुळां कोता. वोंड वळयता तकली दोलोयता. सर्वेस्पराचेर तो पातयो नासलो न्हय, आतां तोच ताका निवारून दी. जर तसो ताका मोग आसा तर तो ताका सुडका दिवं दी. अशें ते म्हणटात.
मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय वय सुडी म्हाका बेडो घाला कोट्या मनशांनी मुझे दाड घाल्या ताणी पापशिरी मुझे हात आनी मुझे पाय की सकड मुझी हाडा हांवें स्मेसिये मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय आपणाकच ताणें घालतो केलो देखून ताका अति उंच उबारलो दुसरें वाचप सांत पावलोन फिलिप्पी घरांक बरयिल्ल्या पत्रांतलें भावां भयणीनो सैमण तो देव तरी त्या समसंपणाक तो लबदोन रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो तो आपणाकच खालतो करून मरणा पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें अशें ताणें कुशिवेली बागवजय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी देवाचें उतार हें देवाचो व्हड उद्गार वंदन तुका क्रिस्ता मोहिमे बोरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता मोहिमे बोरीत राया क्रिस्तांचे पासो मोडना पोर्या खुर्साच्या मोडना पोर्या काल तो जालो देखूनच देवान ताका उंच उबारलो आनी सर मनशा प्रासड व्हड नांव ताका दिलें
लुका प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टां मरणाची चरित्रां तितल्यार ती सगळी सभा उठली आनी ताका तांणी पिलाता मुखार व्हेलो आनी ताचेर फिर्याद मांडून ते म्हणाले, हाणें आमच्या परजेक उपरायतायतना सेजार चक्रवर्तीक खंडणी दिवंक आडायतना आनी आपूण क्रिस्त एक राय म्हणटना आमी ताका धरला. पिलातान जेजूक विचारलें, तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिली, तें तुमचो सांगताय. तो वळू पिलातान प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या जम्याक म्हळें, म्हाका ह्या मनशा थंय कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण ते आनीकी चड दामून म्हणाले, आपले शिकवणेन जुदयाच्या सगळ्या लोकांक तो उसांबळ करता. गलिलायांत सुरू करून हांगा पर्यंत ताची चळवळ पावल्या. गलिलया म्हणलें तें आयकून पिलातान तांचे लागीं विचारलें, हो मनीस गलिलया गारवे? आनी तो हेरोदीच्या अधिकारा पडटा म्हूण ताका कळीत जातच ताणें ताका हेरोदी सरशीं धाडलो. हेरोद त्या दिसांनी जेरुसलेमांत सांसुरलो. जेजूक पळोवन हेरोदीक भोव चड संतोश जालो. ताच्या विशांत ताणें जायतें आयकल्लें देखून जायतो काळ तो ताका पळोवंक आशेतलो. ताणें केल्लें एकपुणी आसर्यें आपूण पळयतलो म्हणल्या भरवशान तो आशिल्लो. ताणें जेजूक साबार तरांनी सवालां केलीं, पूण ताणें एकाकी जाप दिली ना. प्रधान याजक आनी शास्त्री मुखार येवन कठिणायेन ताचेर गुन्यांव मांडटाले. शकी हेरोदीन आपल्या सिपायां सवय मेळोवन ताची केळकुळां केलीं आनी अपमान करचे खातीर ताका धवो दगलो न्हेसोवन ताका पिलाता सरशीं पाटीन धाडलो. तोवळ पर्यंत एकामेका दुस्मान म्हूण आसलेले पिलात आनी हेरोद त्या दिसतावन परत्यान इश्ट जाले. पिलातान आतां प्रधान याजकांक मातबाऱ्यांक आनी लोकांक सांगता पूण तांचे लागीं म्हळें, हो मनीस लोकांक उपराटूंक लायता म्हणून सांगून हाका तुमी म्हजे सरशीन हाडला. पूण पळया, हांवें तुमचे मुखारच ताची तणकी केली. तरी पूण तुमी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादी विशांत ताचे थंय म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. तशेंच हेरोदकी मेळ्ळो ना. देखून ताणें ताका आमचे सरशीं पाटीं धाडला. तर मोर्न फावो जावचें तसलें ताणें कितेंच केलें ना म्हूण स्पश्ट जाता. देखून हांव ताका शिक्षा लायतां आनी सोडटां. पूण त्या सगळ्या जम्यान बोब मारून म्हळें, हाका खाड बाराबासाक आमकां सोडून दी. शहरांत ताणें उठयल्ले खाटकायेक आनी केल्ले कुणयेक लागून हाका बंदेंत घाल्लो. पिलात जेजूकच सोडी जे म्हणल्या येराद्यान परत्यान जम्या लागीं उलयलो. पूण ते कुर्साय ताका म्हणून बोबाट मारूंक लागले. तिसरे फावटी पिलात तांचे लागीं म्हणालो, ताणें कितें अन्याय केला? मरणाची शिक्षा फावो तसलो गुन्यांव ताचे थंय म्हाका मेळना. देखून ताका जरबान मारून हांव ताका सुटका दितां. पूण ते आनीकी ताळो पिंजून ताका कुर्सार मारी जाय म्हणून उपराट्यो बोबो घालूंक लागले. आनी क्रमेन तांचें हट जिखलें. तांणी मागलेल्या परमानेच करी जाय म्हणून पिलातान हुकूम दिली. खूण आनी कटकाय केल्ल्याक तांच्या अपेक्षे प्रमाणे ताणें सोडून दिलो आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे अधीन केलो. जेजूक घेवन वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमांव नांवाचो नाडाक गेल्लो ते वाटेन फाटीं येतालो तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान खुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो.
ओड एक लोकां जमो जेजू फाटल्यान वेतलो तांच्यो मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडताल्यो आनी विळाप करताल्यो जेजून तांच्या कुशीन घुंवन तांकां सांगलें जेरुजलेमाच्या धुवानो म्हजे पासत रडा नाकात पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां पासत रडा अशे म्हणचे दीस येतले वांजड्यो प्रसूत जावंक नातल्यो आनी पानो दिवंक नातल्यो स्त्रियोच बागी तवळ ते पर्वतांक म्हणटले आमचेर पडा आनी दोंगराक आमकां धांपून व्हरा जर जिव्या लांकटाक अशें घडटा तर सुक्या लांकटाक कितें घडना जायत जेजू सांगता दोग अपराधंकी तांणी जिवेशी मारूंक व्हेले कट्टे नांवाचे स्वतेक पावतस थंय जेजूक तांणी कुर्सार मारलो आनी त्या दोग अपराधंकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक कुर्सायलो आनी जेजू म्हणालो बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात तें ते नेनांत उपरांत सोडती घालून ताचे आंग वस्तुरान तांणी आपणे मोदें वांटे करून घेतली लोक लागसार रावन पळयत आसलो तांचे मुखंड ताका केंडून म्हणटाले हेरांक ताणें बाचाव केलें हो देवाचो क्रिस्त विंचलोलो वय जाल्यार तो आपणाकच बाचाव करूं शिपाई ताची केळकुळां करतले ते ताचे सरशी वचून ताका आंबट वायन दिवन म्हणटले तूं जो देवाचो राय जाल्यार तुकाच बाचाव कर ताच्या माथ्या वयर ओ जो देवाचो राय ही उतरां बरोवन घाल्ली कळयल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा करन म्हणालो तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टावंक लागलो तुकाय तीस शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां पूण हाणें कसलीच सूख आदारली ना उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो जेजू तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास कर जेजून ताका सांगलें हांव तुका सांगतां आजच तूं म्हज्या सांगता वैकुंठांत आसतलोय इतल्यार सुमार दोनपार जावंक पावलोलो आनी दोनपारांची 3 वरां पर्यंत सुर्याक धांपान पडलें आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो देवाळाचो पडदो 2 वांटे जावन फाळ्ळो तेन्ना जेजून व्हडल्यान बोब मारन म्हळें बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो घडलेलें हें पळोवन शतपती देवाक होगलाप दिवन म्हणालो निजाखी हो मनीस एक निरापराधी ही दिश्ट देखूंक जमो जाल्लो लोक घडलेलें तें पळोवन आपली हर्दी बडोवन घरा पाटीं गेलो जेजूचे वळखीचे समेस्त आनी गालिल्या तावन ताचो पाटलाव करून आयिल्ल्यो स्त्रियोय पयस उब्यो रावन ह्यो संगती पळोवन आसल्यो देवाची उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तातय म्हणजे मोगेच्या भावनांनी भयणीनो सांलुका प्रमाणे जेजूच्या पाशावांची चरित्र्या आमी मोठव्यान आयकली जेन्ना
सुवार्थेगरांनी सुवार्ता बरोवंक आरंभ केलें. पयलें तांणी लिखिल्लें जावन आसा जेजूच्या मरणाचो वृत्तांत म्हणजे पाशांव. प्रत्येक जावन पयलो सुवार्ता बरयल्लो आसा मार्क. तातूंत मार्काच्या सुवार्थेंत जेजूच्या पाशांवांची चरित्रां इल्लीशी मोटवी, पूण उपरांत बरयलेले मातेव आनी लूक इल्लेशें सर्तीक संगती थंयसर कुडसितात आनी जुवांव तो प्रत्येक रितीन बरयता. ते आमी परवां शुक्रारा दीस आयकतले. हांव आज आमी लुकाच्या प्रमाणे जेजूची सुवार्ता पाशांवाची चरित्र आमी आयकलें. जायत्यो संगती आसात थंयसर आनी ज्यो संगती उरल्यांनी त्यो लिखूंक नात. त्यो थोड्यो संगती आमी आमच्या मतीक हाडुया, कित्याक हो भाग्यवंत हप्तो नियाळ करूंक आनी परवां ताच्या पाशांवाच्या त्या मरणाच्या दिसा आनी उपरांत पुनर्जिवंतपणाचें तें फेस्त आचरण करूंक आमकां कुमोग जाता. आमी लांब वृत्तांत वाचता आसतना थंयसर आमी पळयता लुकाच्या सुवार्ता प्रमाणे थंयसर गेत्सेमनी मळ्यांत तो थंयसर प्रधान याजकाच्या साकराक गूण करता. आनी ताच्या उपरांत लुकाच्या पाशांवा प्रमाणे पेद्रू नेगार करता आसतना उरल्या 2 वृत्तांतांनी पेद्रू रडता अशें बरयलेलें आसा. पूण हांगासर लुका प्रमाणे जेजू फाटीं घुंवन पेद्रूक पळयता. ती दिश्ट बोगसान्याची ओडना हांव तुका बक्षितां हें थंयसर लूक जेजू मुखांतर दाखोवन दिता आनी म्हणटा अशें जेजू आमकां सदांच स्विकार करूंक तयार आसा. आनी हेंच चिंताप सगळ्या ह्या पाशांवांत आमी पळयता. केवल लुकाच्या पाशांवांत मात्र आमकां आयकूंक मेळटा ती उतरां बापा तांकां बक्षी. ते कितें करतात म्हणलें तें नेनांत. थंयसर आमी आनी एक पळयता हेरोद्राय उरल्या वृत्तांतान ना. हेरोद्राय सरशीन जेजू येता. हेरोद्राय जेजू तावन कितें अजापां पळोवंक मेळटा अशें राखनासलो, पूण ताका कांयच मेळना. पूण पळया जेजू हेरोद्राय सरशीन येता आनी उपरांत फाटीं धरता. आनी तेदो पर्यंत हेरोद आनी पिलात दुस्मान आसले, आतां इश्ट जातात. सगळें जेजूचें मिसांव ह्या संवसारांत कितें तें मनशाक आनी देवा मदें राजी करचे खातीर आनी अशें मदें सर मनशांनी एकामेका राजी जावंक जाय हें ताचें मिसांव आनी हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. तो स्त्रियांक बुजयता तेंय दुसऱ्या वृत्तांतान ना. आनी चड करून त्या दोगा सोरांची काणी. ते दोग सोर थंयसर एकलो जेजूची निंदा करता, पूण आनी एकलो आपणाची सूख वळखता आनी जेजू तावन बोगसाने मागता तुज्या राजवडकेंत म्हजो उगडास कर. आनी निमाणे घडये थंयसर जेजू ताका बोगसाने दिता आनी म्हणटा आयच्या दिसा तूं म्हजे संगी वैकुंठांत आसतलो. तुवें पाताक केलाय, तूं पाताक रड आनी बोगसाने माग उपरांत पळोवया असलें उतराणांत जेजूचें मिसांव जावन आसा बोगसूंचें. जेजूचें मिसांव जावन आसा आमचें पाताक न्हय बगार आमी ताचे थंय फाटी आयलेलें आनी तें वळखून घेवचें आनी हें मिसांव संपूर्ण करचें लूक ताच्या वृत्तांतांत आमकां दाखोवन दिता. लुका प्रमाणे जेन्ना जेजू जल्माता ताका पयलें मेळोंक आयिल्ले कोण गोवळी अशिकपी. तांकां ओडखाई शिकप ना, रानांत बकऱ्यांक सोरोवन आसचें तसलें. आनी आतां जेजू कुर्सार निमाणे मरता न्हय कोण आसात व्हडले भाग्यवंत ते कोणूच ना. ताच्या बगलेक आसले सोर पातकी. पळया हांगासर लूक कशें त्या जेजूक आमचे मदें दवरता. तो आमचे खातीर आयिल्लो, पातक्यां खातीर आयिल्लो आनी पातक्यांचे सर्वसंस ताच्या जिविताचें लक्ष आनी हें तें संपूर्ण करता. आनी कशें संपूर्ण करता? काल्तिकायेन. हाच्या पयल्या आनी दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता कालतो जालो, ताकाच कश्ट सोसूंक पडले. एका अपराध्या बरी पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादी आमकां जेजूचे कश्ट सफरींग सर्वंट ताका आमच्या मुखार दवरता. फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत थंयसर आमी आयकता खालतो जालो, देव तो सैमांत तरी आपणाचें देवपण सांडटा आनी आमचे बरी खालतो जावन
तो कुर्सार सोडलो आनी उपरांत देवान ताका अति उंच उबारलेलें. वय मुगेच्या भावन आनी भयणीनो, भाग्यवंत हप्त्यांत आमी कितें करया? भाग्यवंत हप्त्यांत आमचें उणेंपण ओळखून घेवया, आमची अस्कतकाय ओळखून घेवया. आमची उणेंपण, आमची अस्कतकाय वळखल्ल्यांत आमी ल्हान जायना. बगार जेजू मुखार, देवा मुखार ओड जाता. कित्याक जेजू आयिल्लो पातक्यां खातीर, भाग्यवंतां खातीर न्ही. हांव भाग्यवंत म्हण दाखोवन दिवन आमकां जेजू तावन कितेंच घेवंक जावचें ना. पूण केन्ना म्हजें उणेंपण तें आमचें तें आसाच. अस्कतकाय वळखून घेता आसतना जेजून दिवचें तें बोगसाणें, जेजून दिवचें तें साल्वासावाचें देणें, जेजूचें पुनर्जिवनपण आमचें तें जातलें. त्या देखून ही तयारी ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमी करता आसतना तसो जेजू आमचे खातीर आयिल्लो, आमचे खातीर कालतो जाल्लो, आमचे खातीर कुर्सार मेल्लोलो, आमकां आदार दिवं ताच्या जिविताच्या देखीन आनी तशेंच ताच्या कृपेन म्हणून आमी मागुया. आमेन. त्रिएक देवातें आमचो भावार्थ आमी उसारुया. सतमंतां देवाक, सर्वपदवेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या क्लास पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, अंकुआर मरयेंतावन जल्मालो, पोंस पिलाता कालताने कस सोंसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सरकार सोडलो, सर्वपदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पळय सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांच्या बोगसांनी, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, हो हप्तो भाग्यवंत हप्तो आख्या पवित्र सभेक. ह्या हप्त्यांत सर्वांनी आमी जेजून आमचे खातीर भेटयल्ल्या त्या बलिदानाचो नियाळ करून ताच्या कुशे प्रमाणे खालतेपणाचें जिवीत आपणावन आमचें उणेंपण सर वळखून त्या देवाक मानूनचें तसलें जिवीत प्रत्येक जावन ताणें आमकां दिवचें त्या पुनर्जिवनपणाच्या देण्यांत वांटेली जावचें भाग आनी हाका जाय अशी आत्मीक तयारी करूंक आख्या पवित्र सभेक कृपेन बर म्हणून आमी मागुया. तस क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. सगळ्यांस मोजे बापाक घोमता भावा भयणी बापाक बेटो भांगर नाका रुपे नाका आपल्या काळजा सोवे वोंपो जेजू तुझे काळीस मागता आयच्या दिसा आखे जिणेन देवा खुशी कुरीस लेगून मोगान वेंगून जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीस मागता जेजू मागता खुशेन दिता सगळ्यांस मोजे बापाक वोमता म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर्धी मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा, तुझ्या क्लास पुता जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं
तुझ्या बोगसांनी आमकां बेगीनच मेळूं आमच्या करण्यांक ते फावूं न्ही तरी जेजूच्या श्रेष्ठ उत्तम यज्ञाक लागून तुझ्या दयाळ काळजाचो माया मोग आमी भोगूंक पावो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कांय दोनी तिसोनी आमच्या फायद्याचो. निरापराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दग्ध सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली ख्यास्त नचट्या मनशां पासत आपणाचेर घेतले. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचे दळबारे ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. Povi, 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 povi. Dălbarazo servis potu, dălbarazo servis potu. Sargani संसार बदला तुझ्या वैभवान उन्सर्गी 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 तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उन्सर्गी 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 तुका जय जय. पवी 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 पवी. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमिस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावर तसो घोट परगटोया. सोमी जेसू मेलो सोमी जेसू मेलो सोमी जेसू जीवन जाला. ओ बावाटा सोगून आमी परगटा जेसू नव्यान येतलो. बापा
जेजूच्या मरणसुनी पुनर्जिवंतपण आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी उज्जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मुसमिस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा आमच्या गुळे बापांक आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागातींत मेल्ल्या सुमिस्तांक तुजें परजळीत मुखामूळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमिस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरये देवाचे मये सांगाती सांज जुजे तिचो भोवणीस कळपती भगवंत धर्मदूता आनी सौरकाणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सोसनाच्या सोसना आमेन. आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची अर्चना मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन दीर घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवारे सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवारे दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटेंसर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता आमची शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तुमची येता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया क्रिस्ताची शांती देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातेले आमची काकडूत कोण आमची काकडूत कोण देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातेले आमची काकडूत कोण आमची काकडूत कोण देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी आमकां शांती
त्या इसवनसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभले आम्ही सर्व सुभागी समया तुवें म्हजे भितर येवचें तें म्हाका फावना पूण पूण तुज्या तुज्या एकाच उतरान उतरान म्हाका म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तुची कूड अंतर्गत म्हाका ससणीच्या जिविताक सांबाळूं. Jesu mogaच्या आख्या आमची लासुदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा सैराग द्वेष सोलता दया मी प्रीती ओपू सैराग द्वेष सोलता दया मी प्रीती ओपू. म्हज्या बापा हें पात्र हांवें पिवचेंच म्हूण तुजें मोन जाल्यार तुजेच खुशी जावं. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा अप्रोप ज्ञान तुवें आमकां दादोशी केल्याय कुर्साक खेळायलेली जेजूची कूड जाली आमचें कान आनी कुर्सार वारायलेलें रगत जालें आमचें पिवन ताचे मरण आमचो भावार्थ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता तर ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावूंक आनी भरवशान आशिल्ली सोडवून जोडूंक आमकां फावो कर. त्याच जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं आणि सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दयाळ देवा काकुलतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या बापय म्हणो आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. ये जेजू हांव काकडूत मागता दितोलोय मोण पात येता सर मोची पात कांटाळता आयच्यान सगळी सांडटा.